गोयचे FMCG आनी टेलिकॉम डिस्ट्रीब्युटर्सांक ई-वे बिल नाका। तांकां खंय तो 4 आण्याची कोंबडी आनी 12 आण्याचो मसालो जाता। धंदो किरकोळ आनी ई-वे बिलांचो व्याप जाता चड। नित्याक ह्यो कटकटी जातात म्हूण डिस्ट्रीब्युटर्सांचो आर्ग्युमेंट। FMCG आयटम्स ई-वे बिलांतल्यान काडचे म्हूण डिस्ट्रीब्युटर्स मागतात। गोंयांत 1 जूना सावन ई-वे बिल चालीक लायला। आंतरराज्य माल येरादारींतल्यो आडखळी पयस जावच्यो, मालाचे ट्रक डेस्टिनेशनाचेर कळाव नासतना पावचे, वाटेवेले चेक नाक्यांचे फॉर्मलदादीची कटकट कडेक काडूंक म्हूण केंद्र सरकारान सोर्स टू डेस्टिनेशन ई-वे बिल चालीक लायलें। मात गोंयच्या डिस्ट्रीब्युटर्सांक ही वेवस्था मानवल्ली ना। गोंयांत सुमार 500 FMCG आनी टेलिकॉम डिस्ट्रीब्युटर्स आसात। शुक्रारा ते GST आयुक्त बांदेकाराक वचून मेळ्ळे। हे फाटल्या दिसांनी सेंट्रल गव्हर्मेंटानी जे ई-वे बिल इम्प्लिमेंट केले गोवा स्टेटीन, ते खातीर आमी एक 500 डिस्ट्रीब्युटर आहा जे कंपनीचो माल हाडटा आनी ऑफिशियली बिलांनी येता आमकां। आमी हेवी रेवेन्यू जनरेट करून गव्हर्मेंटाक दिता। आमचे कडेन कसलेच विदाउट बिल बिजनस नासता आनी आमी ते ई-वे बिलाची खूब प्रॉब्लम फेस करता की एक मनीस ल्हान वेपारी रिक्षान रेडीमेड माल घेवन विकपाक वयता, तो ई-वे बिल कसो जनरेट करतलो। आतां ई-वे बिल जनरेट करपाक तुका अशें मेन पावर जाय, म्हणजे आमची कंपनी आमकां वेरी मिनिमायज प्रॉफिट दिता, ती 3 to 4%, इन वीच इट इज नॉट वायबल। ते आमकां वायबल जायना। आमी एक गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट केली आसा की आमचे तेणें आयकून आमकां कितें तरी बरें ते करचें म्हणून। अशी बरे भाशेन तेणें कॉपरेट केलें आहा आनी दे वील लूक इनटू द मॅटर अँड वील कम बॅक टू अस। ट्रेडर्सांक तांणी जनरलायज केला। आतां आमचे जे फ्रेटर्निटी आसा, आमी सगळे वायटान धंदो करतात। आमी रेप्युटेड कंपनीज कडेन आमी स्टॉक घेतात ऑन प्रॉपर GSTN। आमचे कडेन स्वता GSTN नंबर आसात, कंपनीचे GSTN नंबर असतात। आनी ह्या सिनारियोन जर आमकां परत हे हॅरेसमेंट जावपाक लागलें ई-वे बिल जनरेट करपाचें, जाल्यार आमकां तें इम्पॉसिबल आसा। की आर यू विलिंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर अस? आनी जर तुमी करपाक शकना जाल्यार तुमकां कोणें अधिकार दिला की जे आमी जे बरे सेल्फ एम्प्लॉयड लोकांचे तुमी बिझनस हें करतात, डिस्टर्ब करतात? हेच म्हाका एक प्रश्न आसा। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार। लेखक दामोदर मावज्याक पुलीस सुरक्षा दिल्या। पत्रकार गौरी लंकेशाचे खुनाचे केशीत अटक केल्ल्या दुबाविंतांनी खंय गोंयच्या एका लेखकाक मारपाचें कारस्थान चल्लां म्हूण खंय उलोवन दाखयला। SITन हो विशय केंद्रीय गृह मंत्रालयाक कळयिल्लो। मंत्रालयान गोंयच्या सरकाराक ही गजाल कळयल्या उपरांत ताकतिकेन मावज्याक पुलीस गार्ड दिलो। कर्नाटकात वर्सभरा फाटीं गौरी लंकेश म्हणटा त्या पत्रकार बायलेचो खून केल्लो। देशभरातल्या कांय मिडियांनी हो विशय बरोच तापयल्लो। अजून मेरेन आरोपींचे नेटवर उस्तूंक सोदासोद चल्ल्या। आतां विशय पावला गोंया मेरेन। लंकेशाच्या खुनाच्या आरोपांत कांय दुबावितांक धरिल्ले। चवकशे वेळार गोंयचे लेखक दामोदर मावज्याक मारपाचें कारस्थान चल्लां म्हूण खंय कर्नाटकांतले SITक कळ्ळां। SITन विशय केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या कानार घालो। तांणी गोंय सरकाराच्या कानार घाले। विधानसभेत हो विशय आयलो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान गार्ड दिला म्हणपाचें कन्फर्म केलें। होम मिनिस्ट्री कडच्यान आमकां मेसेज आयलो की जी एक थोडी नांवां सापडल्या, काही लोक जे गौरेश लंकेशाच्या मर्डराच्या संदर्भात धरलेले, तांच्या लिस्टान जी नांवां सांडल्या तातूंत गोंयचो हो एक रायटर आसा। आनी आय नो मावजो व्हेरी वेल, सो आय इमिजिएटली टोल्ड द पुलीस टू प्रोवाइड हिम द पुलीस प्रोटेक्शन. Government has acted very quickly on the information given by the Home Ministry. They BJP asa, ami BJP asa. So we have provided the police protection immediately based on the inputs. गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात आतामेरेन 11 दुबावितांक धरल्यात. उजव्या ॲक्टिव्हिस्टांची कर्नाटकात धरपकड चल्ल्या. मात वर्स जाले हे केशीत अजून नेमके खुनी कोण आणि लंकेशाक कशी मारली ताचो एकूय ठोस पुरावो वा हत्यार SITच्या हाताक लागिल्ले ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आपल्या आड बेहिशेबी मालमत्तेची केस राजकी सुडाक म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकराचो पणजी खासा कोर्टात आर्ग्युमेंट. ताणें अटकपूर्व जामिनाक अर्ज घातला. ACB आपल्याक फक्त राजकी सूड घेवंक भितर उडोवंक सोदता. तो खंय चवकशेक सगळें सहकार्य दिता. बेहिशेबी मालमत्तेचे केशीत बाबूचे केप्याक घराचेर घातिल्लें धाडीत मटक्याचें साहित्यूय मेळिल्लें. केस 6 ऑगस्टाक दवरल्या. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.